कोपुसावा मिटोवंक के.सी. वेणुगोपालाकडे जमपाचें ना. तो आनी गिरीश एकूच अशें समाज वावुरपी ॲडव्होकेट राधाराव ग्रासियस म्हणटा. ते मरे तो एक्सेप्ट करना म्हूण दॅट वॉज एक्सपेक्टेड. ते दोगूय एकूच गिरीश आनी वेणुगोपाल दोगूय एकूच. इट इज लायक आमगे कितें म्हणटाय आमी चोरा हातीन तोल्लूक दिल म्हणटाय ते भाशेन जालो. यू सी नो वन एक्सपेक्टेड वेणुगोपाल टू होल्ड अदरवायज. तो हिंग येयला तें सांगपाक. सो हिंग वेणुगोपालाक दांडून केसलोच फायदो ना. यू सी आरजी पार्टी आहा तितून मनोज पारब तेंगे प्रेसिडेंट आसलो. रायट ऑर रॉंग तेंगेले भितर डिस्प्यूट जालो. ते मनोजाचें एलिगेशन करपाक लागले. आनी आतां म्हाका चोयल्यार दिसता की मनोजान केलें तें सारकें म्हूण. मनोजान कितें सांगलें बाबा आपणाक लागून पार्टी वचता जायना. तोच रिजायन जालो आनी आतां ते पार्टी तेंगे मुखार वयतल्यो पार्टी तेणें चोवपाचें. म्हाका दिसता हे गिरीशान हें मनोजान पड केलां तोच स्टँड घेवपाचो. तो तर रियल लॉयल पार्टीमॅन जालो. बाबा तूं आपणा लागून हें सगळें कॉम्प्लिकेशन जाताय न्ही. आपूण स्टेप डावन जाता न्यू कोणाकूय काडया अशें म्हळ्यार हो इश्यू काबार जाता. फुडाऱ्यांनी इतलें सांगूनय तो कांयच आयकून घेवंक तयार ना. हाचे वयल्यान तांचे मदीं कितें तरी कनेक्शन आसा आसूंये अशें फादर एरमितो म्हणटा. ताणें उलयतना अशें म्हणलें आपूण गिरीश चोडणकराचेर कसलेंच एलिगेशन मानून घेयना. आपूण गिरीशाक वळखता आनी ही इज व्हेरी ऑनेस्ट पर्सन. इतलें ताका लोकांक सांगलां आसतना पुऱ्यान तो तर गिरीश चोडणकराक प्रोटेक्ट कोत्ता जाल्यार तांचे दोगांयचे भितर कितें तरी चलता. तें कितें खंयचे वाटेन कसलो फायदो वेणुगोपालाक आसा गिरीशाक तो इन्स्टॉल करून ऑन द ईव ऑफ द असेंब्ली इलेक्शन 2027. गोंयकारांक जाय तेंच जातलें. एकलो गिरीश म्हळ्यार काँग्रेस पक्ष न्ही अशें अमित पाटकर म्हणटा. चोडणकर एकटोच कितें हो पक्ष ताजो न्ही. हो पक्ष सगळ्यांचो. कालूय हांवें तें सांगलां. प्रत्येक लिडरान आपले थंय कितें व्ह्यूज आसा ते मांडल्या. जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन आयिल्ले. लेट्स सी ही हॅज अश्युअर्ड दॅट थिंग्स वील इम्प्रूव्ह, थिंग्स वील कम आउट. सो पळोवया जातलें बरें कितें तरी जातलें आनी म्हाका दिसता गोंयच्या हिता पसत जातलें. तो अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाचो सरचिटणीस. तो तांचो हायकमांड आसतलो. आमकां लागना अशें गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामत सांगता. आमचो हायकमांड न्ही रे. आमचे हायकमांड तुमी हे पळय हांगा बसले आमचे लोक हे आमचे वर्कर तुमी सगळे आमचे हायकमांड. कोण दिल्लीच्यान येवन ताका मेळपाक इज नॉट अवर हायकमांड न्ही. आनी तो ताच्या पक्षाच्या कामाक आयलो. आमचे मया मतदारसंघात कोण आसा पळय हांगा बसले हे सगळे आमचे हायकमांड. मजगती बेशिस्त वागणुकेक लागून काँग्रेसीन गोंय अल्पसंख्याक विभाग प्रमुखाक निलंबीत केलो म्हूण कळटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.